नमस्कार. जीवन अर्थपूर्ण करचे खातीर मनुष्याल प्रवास चलते उरता, परिश्रम घेता, वेळ दिता आणि आपल्याल स्वप्न प्रत्यक्षान घडोवच्याक प्रयत्नशील उरता. अशी आमगेल कुमटा गांवचे अनेक जण आसाची तांगेल हांव परिचय करून दिवच्याक हो कुमटा परमळो कार्यक्रम सुरू केला. विश्व कोंकणी केंद्राचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग स्टुडिओंतल्यान हांव वनिता नायक कुमटाची तुमकां सर्व प्रेक्षकांक मनपूर्वक स्वागत सुस्वागत करता. आज आमगेले बरोबर आसाची डॉक्टर प्रीती प्रकाश भंडारकर, प्राचार्य, कमला बालिका शिक्षण विद्यालय कुमठा. हांगेल शिक्षण MA, MD, PhD. 1989 म्हळ्यार 1989 वर्सांतू ती कमला बालिका महाविद्यालयांत लेक्चरर म्हणून जॉईन जाली. आत्ता 33 वर्सां जाली ती गेले थंयचे सेवेक. आत्ता त्यांनी प्राचार्य म्हणून काम करते आसाची. हाचे व्यतिरिक्त फॅमिली प्लॅनिंग असोसिएशन इंडिया नॉर्थ कॅनरा ब्रँचांतू 32 वर्ष म्हळ्यार 32 वर्स धन काम करते आसाची. आता 4 वर्स धन कार्यदर्शी जालेच. श्री आदि चिंचणगिरी शिक्षण ट्रस्ट निर्देशक समितींतू 12 वर्स धन कार्यरत आसाची. श्री महासती मित्र मंडळी कुमटा हांनी अनेक कोंकणी नाटक प्रस्तुत केल्याची. आकाशवाणी धारवाड, आकाशवाणी कारवार हांगा कन्नड आणि कोंकणी अनेक कार्यक्रम त्यांनी दिलेच. उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे TV चॅनल नूतन TV ह्यांतू वारा एकपटे प्रसार जावचे कोंकणी कार्यक्रमाची रचना करून संचालिका आणि निरूपणाचे काम केल्या. कोंकणी खातीर बरे काम केलेले 40 जणाले संदर्शन त्यांनी केल्या. कर्नाटक मुक्त गंगोत्री विश्वविद्यालय मैसूर हांगा 24 वर्स धन त्यांनी काम करते आसाची. हांगेल संस्कृत भाषा बोधनाशास्त्र आणि भाषा बोधनाशास्त्र हे कर्नाटकाचे इतिहासांतू प्रथम पुस्तक जावन B.Ed पाठ्यक्रमान 2022 प्रकट जाल्लें आसा. कर्नाटक सरकारान हांकां आणि भारत सरकारान सन्मानीत केलेले आसा. हो हांगेल परिचय जालो. आत्ता मी हांगे बद्दल हांगेले तोंडान आयकुया. नमस्कार प्रीती. नमस्कार वनिता. तुमगेल हे सर्व कार्य पळयता तुमकां 24 तास खंय पूर जायना अशें दिसता. तुम्ही हे सगळे कशी मॅनेज करताची? मॅनेज कशी करता म्हणशें तेन्ना आमकां मुख्य जावन म्हाका दिसचें आमगेले आसक्ती आनी आमगेली जबाबदारी. आतां म्हाका एक महाविद्यालय जबाबदारी बी आसा, घरचे जबाबदारी आसा आनी थोडे म्हगेले हॉबीज आसाचे ते बी हांव सांबाळून घेवन वचपाक पडटा. प्रमुख जावन म्हाका दिसचें आमकां केन्ना एक आसक्ती उरतकी, इंट्रस्ट उरतकी एक विशयांतू तेन्ना ते आमकां एक खुशी दिवन आमी ते चलोवन व्हरतेर उरताची. एक थोडे हॉबीजांतू बेगीन टायम पावना म्हणले खेद उरून उरता. बरोबर आसा. तर अशी तुमगेल सानपण आणि आत्ताचें जीवन ಒಟ್ಟು सर्व प्रवास कुमटेंतू जाला. ताचे बद्दल अशें केन्ना दिसतवे तुमकां हांव दुसऱ्या गांवांत उरलें ताजेकी चड करूं शकता आशिल्लें म्हणून? खंडीत ना. कसलें म्हळ्यार आमगेले आमी करचे एक साधनेक आनीक आमगेले ते उरचे स्थळाक काही संबंध उरना. आमी खंयच्या स्थळार आसाची म्हणलें प्रमुख जावन हें ना. आनीक म्हळ्यार हांव जाल्लेलो गांव, व्हड जाल्लेलो गांव आनी म्हाका मस्त आवडचें गांव बी कुमटा आनी म्हाका दिल्लें इडगुंची लागीं बळकूर म्हणून होन्नावर जाल्यार हांव हांगा अगदी बेगी म्हळ्यार हांव M.Ed केले नंतर मागीर रिजल्ट येवचे पयलें म्हाका B.Ed कॉलेजाक जॉब मेळ्ळे खातीर आनी प्रमुख जावन सांगता म्हळ्यार थंय लेक्चरर तूं जावन येवका म्हणले खातीर म्हाका त्या कॉलेजाच्यान आमगेलो तेन्नाचे प्रिंसिपल K.N. बैलकेरी म्हणून ताणें म्हगेले B.Ed तूं संस्कृत पाठ पळोवन संस्कृत लेक्चर जावन थंय येवका म्हणले बद्दल म्हाका ते बी लग्ना नंतर म्हाका आपोवन घे आमकां लग्ना पार्टी ताणें दिवन म्हाका M.Ed करचें धाडून तशें हांव मैसूर विश्वविद्यालय M.Ed लग्ना नंतर वचून M.Ed करून सीदा येवन थंय जॉईन जालें 21 वर्सांनी. तशें जावन म्हाका एक थंय म्हळ्यार त्या गांवांत तूं हांव उरून मस्त खुशीन काम करच्याक बी ते एक कारण उरतलें म्हूण म्हाका दिसता. म्हळ्यार हे तुगेले जबाब पळयल्यार तूं एक कुमटा अभिमानी खंडीत हय तशी.
तर तुगेलें हें सगळ्यांत तुगेलें आतां जिवनांतू तुका खंयचे तू ताकद के बल तुगेलें किंवा तशी तुगेलें तूं इतलें काम करता ते करूं का म्हूण मना उरना तुगे जबाबदारीन करता ते तूं खंयचे अशी विकनेस शे दिसता. म्हाका दिसता म्हळ्यार देवा दयेन म्हाका एक म्हगेलें प्रमुख बल म्हळ्यार म्हाका न्हीद आनी भूक कमी. हें म्हाका मस्त एक व्हड देवाले दैवदत्त एक कोडुगे म्हणीत उपायन ते देवाल म्हाका ते एक म्हगेलें स्ट्रेंथ आनी एक विल पॉवर म्हाका हांव म्हगेले स्टुडंट्सां बी सांगता चेडवां केन्ना सांगता तुमी खंयचे वेळार बी तुमगेलें मानसीक एक स्थिमिता आत्मस्थैर्य नैतीक प्रज्ञा सोणाकाची म्हण हे तीन तुमी केन्ना दवरून घेवन जिवनांत चला म्हणलें एक संदेश हांव म्हगेले चेडवां बी तेर उरता आनी तशीच तांगेले हांव बी तशें उरका पडटा ना म्हळ्यार आमी तशें मॉडेल जावन उरले मात्र आमी तांणी आमकां पळोवन चलताची ना म्हळ्यार आमी ते सांगून बी प्रयोजन ना ते एक म्हगेलें म्हळ्यार विल पॉवर खंयचे परिस्थिती येवं ते कसले एक प्रॉब्लम आयले म्हगे येद्रा म्हळ्यार ते जाल्यार कोणाक कॉन्टेक्ट करचे उरो ते डेल्ली जाले उरो तांचे वयर जाले उरो हांव डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करून सोडता आनी हांव ते प्रॉब्लम सॉल्व करच्याक हांव मस्त धैर्य करून हांव मुखार वता. आनी ते एक आनी विकनेस म्हळ्यार दोन म्हाका केन्ना म्हाका दिसून येवचें म्हळ्यार म्हाका लोकांक सांगची बी कॉलेजांत मस्त सांगताची निमकां केट्ट धैर्य म्हूण म्हळ्यार म्हाका ते धैर्य कितलें उरता म्हळ्यार एक पण ते वायट धैर्य म्हूण एक शब्द आसा म्हळ्यार ते करून करता हांव म्हणलें एक रिस्क घेवचें रिस्क घेवन जिवनांत तूं चलचें न्ही तें म्हाका मस्त आवडटा बी आवडटा आनी हांव चलता तें करून दाखयता. तशें हांव अट्टू म्हगेले डिग्री कितें आसाची MEd MA PhD पुरा हांव म्हगे लग्ना नंतर म्हगेले चेडवां दवरून घेवन सांसान चेडवां पोसताच हांव केल्ली डिग्र्यो तितलें न्हय हांव दुसरें विश्वविद्यानिलयांत म्हळ्यार मैसूर विश्वविद्यानिलय म्हूण तुमी कितें सांगलें थंय हांव पुस्तक मस्त सेल्फ लर्निंग मटिरियल्स पुस्तक हांव 24 वर्स दोन बरयते रावलें आत्तां बी तांणी म्हाका तितले रिस्पेक्ट दिल्या शिक्षण तज्ञ म्हणून आयक केलें ताका हांव काम करते उरता सतत करते रावलें ते बी चेडवान सान आसतना दवरून करते रावलें ते म्हगेले डिग्री आनी पुस्तक बरोवचें दोनी बरोबरी करून आयलें हांव पयलीं दवरून ते एक नमूने रिस्क लोकांक विचारचें येवचेर दितलें सान PhD करनाका पळय तुका त्रास जाता ना त्रासान तूं करचेंच न्ही ते हांव आतां म्हगेले चेडवां बी आतां शिक्षक जाता तांणी तुमी आमगेले B.Ed आयले नंतर गुरुवार जाताची बाळान जाताची बाळान तिरो हे ते बाळान जाल्ल्यांक वरी हाण घेवन परीक्षा बरोवसून हांवें तांणी 84-85 वयर पर्सेंटेज करून म्हाका येवन पांयार पडिल्लो आसा म्हळ्यार ते कसल्याक हांव तांकां कन्विन्स करचें शकता म्हळ्यार हांव केल्लीं आसतें हांव केल्लीं आसतें करून म्हाका तांकां करूं सुचाक म्हाका एक ताकद आसा आनी तांगे कडेन जाता म्हणलें एक म्हाका गुर्त उरता तशें जावन हांव आत्तां बी आतां हल्ली एकली बाळान ती पाठ दितेर आसा स्कुलांत आनी आमगेलो तूं कॉलेजान ती कंपल्सरी ते पुरो ट्रेनींग आनी एकली आतां हे म्हयने डेटान तूं ती पाठ दितेर आसा जाल्यार ते सांगचें शकता हांव तांगेलें जाता म्हूण म्हाका गोत उरता कसलें म्हळ्यार हांव तें अनुभवशील आसा तशें हांव ते एक रिस्क घेवन धैर्यान वचचें आनी अगदी विकनेस म्हळ्यार हांव कोणाक जाल्यार एक म्हाका दिसता एकदम तांगे वयर विश्वास करून प्रितीन भितर घेता जाल्यार हांव तांच्यान फसी पडलें मस्त आसा म्हाका फसयल्लो आसा मसलो. हांव खरें तर तुका ताकद म्हणून विचारिल्लें ते तूं भूक कमी न्हीद कमी हाका ताकद म्हळ्या कमी जाल्यार बी भूक न्हीद कमी जाल्यार बी म्हाका हांव स्ट्रेन जायना म्हण ते एक ताकद ती. तर आतां पळय हांवें टीव्हीन पळयलें न्यूजपेपरांत वाचिल्लें तुका राज्य सरकार केंद्र सरकारान सन्मान जालेच ताचे बद्दल कसो सांगता थोडें. ते उट्टू म्हळ्यार आमकां कसो म्हळ्यार आमी जावन वचची न्ही ते कशें की तांकां कळून ते म्हाका आयले अवकाश ते अवकाश आयिल्ले चुकूंक वयचे ना म्हळ्यार म्हाका तांकां मुख्य म्हणलें हांवें म्हाका इंट्रस्ट आसा तशें हांव कर्नाटक सरकारान आतां राष्ट्रीय शिक्षण नीती 2020 म्हळ्यार NEP 2020 नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 येता आसा तांतूं म्हाका एक शिक्षण तज्ञ म्हणून तांगेले पठ्यक्रम रचना समितींत उपसमितींत घेतल्या घेवन एक आमकां म्हळ्यार सादारण उत्तर आनी दक्षिण कन्नड जिल्ल्याच्यान 2 लोक आयक केले ते एक समितींत घेवन आमी आमगेले पोजिशन पेपर तयार करून आमी DSCRT म्हळ्यार कर्नाटक सरकारान आतां केंद्र सरकारा धाडल्या ते धाडून घेवन थंय NCERTच्यान
ते एक रिकॉग्निशन जालें म्हळ्यार ते पास जालें. पास जावन आमकां कर्नाटका सरकारान एज्युकेशन मिनिस्टरान ह्या वर्सा आमकां सन्मान बी दिलो. ते हांव सन्मान घेवच्या बेंगलोर गेलें तांणी सन्मान पत्र वाटून धाडून दिलें इतलेशें. तशें हांव न्हू कामा खातीर वता दो आमकां सन्माना खातीर वचचें म्हळ्यार टायम वेस्ट 2 दिवस म्हणल्यार वचनाचें. ते रितीन तांणी सरकारान अवकाश दिले शिक्षण तज्ञ म्हणून घेतर वचचें. ते आमी नांवा खातीर जेवा आमी म्हळ्यार तें क्षेत्र आमगेलें ते एक क्षेत्रांत आसा. आमी शैक्षणीक क्षेत्रांतू तांत कसो आमकां दिसता आमकां कसो एक ताजें एक ज्ञान आसा तें एक तांत आमी तोडूस घेवचें ताका एक म्हगेलें आसक्ती कारण. तशें आईल अवकाश सोडचें ना इतलेंच. आनी केंद्र सरकाराचें म्हळ्यार ते गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे MGNCRE महात्मा गांधी नॅशनल कावन्सील फॉर रुरल एज्युकेशन तांकां बी कशें कळ्ळें गोतना म्हाका एक अवकाश दिलो तांणी. दिल्ले ते एक फॅकल्टी डेव्हलपमेंट प्रोग्राम म्हणून तांणी उपन्यास लोकांले एक डेव्हलपमेंट प्रोग्रामाक म्हाका अकस्मात वॉट्सॅपार आयलें हे एक लिंक तूं जॉयन जा म्हणून. तें जॉयन जालें. जॉयन जाले नंतर तांत हांव म्हगेलें पार्टिसिपेशन म्हगेलें स्पीच म्हळ्यार बरी पार्टिसिपेशन तांतू एक रुरल हाजें एक ड्रामा आशिल्लें ऑनलायन तो प्रोग्राम तांत हांव पार्टिसिपेट केलें. म्हगेलें तें स्पीच पळोवन केंद्र सरकारान ते MGNCRE चेअरमन हांतू गोवाचो तो मेल्वीन म्हणून मेल्वीन सरान म्हाका एकदम नेक्स्ट कर्नाटका रिसोर्स पर्सन म्हणून करून सोडलें FDP प्रोग्रामांत. अभिमान हय तशें हांव आमी कडेन व्हड प्रोजेक्ट दिले 5 कॉलेजाचे प्रोजेक्ट दिवन ते बी म्हगेले पास जावन DSM म्हळ्यार डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबिलिटी मेंटर म्हणून करून उत्तर कन्नड जिल्हे जबाबदारी कॉलेजाचे पुरा जबाबदार म्हाका दिली सस्टेनेबिलिटी बद्दल कसं ते सुस्थिरते बद्दल. ते बी प्रोजेक्ट केले नंतर तांचे बद्दल गौरव दिलो. ताज नंतर कर्नाटका एक रिसोर्स पर्सन जावन मंगळूर युनिवर्सिटी हांगा ते ಒಟ್ಟು प्रोग्राम आतां ऑफलायन सुरू जायना फुडें हांगा मंगळूर युनिवर्सिटी बी म्हगेलो प्रोग्राम जालो रिसोर्स पर्सन जावन. अशी तांणी एक गौरव दिलो सांगलें कसकीच अवकाश येताची ते आमी घेवचे इतलेशें. आतां आमगेल पारंपारीक कोंकणी खाणां तुका प्रीत हेगी इतर खाणाची आवड आसा तुका? आमकां म्हगेल्या आवडी बद्दल सांगचें उरलें रे केन्ना आमगेलें खाण जेवण ते खंयी गेल्यारीच अशी भायलें खाण म्हाका पूट जायना म्हणटा. हांव खंयचे परिस्थितीर बी हांव चड जावन हांव म्हळ्यार भूक कमी तांतूची हॉटलाक गेल्यार ते वेस्ट करचें पडटा. मस्त कमी जेवण खाणा वेळार ते वेस्ट जावचें म्हळ्यार एक नमुनो फील जाता. पूण हांव चड जावन म्हाका कितलें अर्जंट उरल्यार बी घरा येवन धयांशी जेवतलें व्हरतू. हांव भायर खावचें मस्त कमी जाल्यार आतांचे आमगे चेडवांक आतां खाणा ते एक आसक्त आसा ते खावका म्हण तांकां ते रुची आसा म्हण खातीर हांव शिकल्या. म्हळ्यार आतां खंयचे जाल्यार पानीपुरी भेलपुरी मसाला पुरी तांगेले पिझ्झा हे ते पुरा सादारण आमी घरांत केले नंतर तांकां ते भायले खायनाचे. तशें हांव न्हू सामान्य जावन आमगे GSB वेज नॉन वेज कितें आसा ते हांव म्हगे बद्दल सांगतलें. आमगेले ते फॅमिलीन फेमस आसा. आनीक ते आमगेले आत्तां चेडवांत बी म्हगेले ते आमगेलेचे ट्रेडिशनल खाण जेवण बी म्हगेले तांकां आत्तांचे आमगेले चेडवांनी नत्र फॅमिलीची तांकां पुरा आवडटा. आनी भायले ते हे कितें आसा चेडवां घरांतूची आई तुगेली पानीपुरी आई तुगेले भेलपुरी अशी हांव थंय रेडी करचें. दोनी नमुने आमी एडजस्ट जावपा. हांव बी सांगचें आत्तां चेडवांक एक म्हगेलो संदेश म्हळ्यार जाल्यार तितलें आमगेलें खाण जेवण कितें आसा तें आरोग्यपूर्ण उरता आरोग्या बद्दल आनी आमगेले ते फिजिकली एक स्ट्रेंथ. आतां म्हाका कितले लोक विचारताची तूं इतले वयार बी अशें कशें आसा म्हणून ताका बी एक रिजन हे म्हळ्यार आमगेलें हेल्दी फूड न्ही तें हेल्दी खाण जेवण तेची अनुसरण करा. आनी जाल्यार तितलें भायलें बी खावचें ना म्हणलें रेरली ते रुची पुरती हाडना जाल्यार कायम ते खाल्ले रे मुखार हेल्थाक मस्त प्रॉब्लम जाता. ते तशें हांव म्हगेलें ट्रेडिशनल आमगे GSB खाण जेवण म्हगेले चेल्लीक ट्रान्सफर केल्लें म्हाका भारी खुशी आसा. आतां तुमी तावळी सांगलें तुमकां एक सरान MAd करच्याक उत्स्फूर्त केलें तर म्हाका दिसता तुमगे शिक्षण क्षेत्रांत येवचेच अशी उमेदीन केली की कोण की तुमकां कर म्हळें म्हणून तुमी हें केल्या? ना म्हणलें म्हाका हांव B.Ed करता आसतना म्हाका एक हायस्कूल टिचर जावका म्हळ्यार शिक्षक जावका म्हणून आयिल्लें हांव. म्हाका म्हळ्यार ते एक स्पीच करचें टॅलंट बी आशिल्लें देखून म्हाका ते शिक्षक जावका म्हणलें कसं की एक सोप्प नाशिल्लें.
B.Ed पर्यंत हांव शिकून ताजे नंतर लग्न जालें. म्हळ्यार B.Ed करता आसतनाची म्हाका थंय प्रिंसिपलान म्हणलें की एन बैल केरे ताका आज बी हांव पुजन करता. आतां बी आसतो हांव मेळतेर उरतां आमगे गुरू. ताणें म्हाका तेन्नाचे फस्ट संस्कृत पाठ म्हाका संस्कृतान म्हळ्यार संस्कृत प्लॅन आमगेले B.Eडान आनी संस्कृत पाठ पुरा कन्नडान मिक्स करून दिवचे आशिल्ले पयले. बहुतेक 90% कन्नड यूज करता आशिल्ले. म्हाका दिसलें ओट्टू भाशेंत आतां हिंदी न्हय इंग्लिशान करता आमगे कॉलेजान संस्कृत कसले रे दुसरो भास आमी बळसूंक का आमी संस्कृतान करे म्हणून हांव फस्ट टायम गेलें आमगे कॉलेजान संस्कृत प्लॅन संस्कृतान करचें सुरू केलें आनी हांव संस्कृतान शिकोवपाचें रडूंक म्हूण तें केलें ते मगे पाठ तो गिब्बाय स्कुलान आमगे त्या सरान पळयलो ऑब्जर्वेशन येतात आमी तो एकदम हे जावंक गेलो ना तुगेलें ताणें ऑब्जर्वेशन म्हणटा आमगे एक सजेशन म्हणजे व्हेरी गुड लेसन म्हूण बरयल्लें म्हाका तें आतां बी आसता ना ते हेर दिसा म्हाका आपण सांगलें ताणें तूं M.Ed कर ना हांगा जॉयन जावं का हांगा लेक्चर जावन तेन्ना तो जॉब म्हळ्यार तशें आशिल्लें आतां हरणे कडेरी हांव ना कशें अशें करचें दिसना आतां लग्न फिक्स जालें म्हूण सांगलें ताजे नंतर तो सोडना ताणें लग्न जालें नंतर आनी वापस येयलें ताणें हांवें म्हणलें आमी गो बायला पासून आमकां ताणें पार्टी दिली ताणें पार्टी दिवन म्हगेले घोवा कन्विन्स करून ताका M.Ed धाड म्हूण घेवन तेन्ना हांवें B.Ed कॉलेजान हांव लेक्चर जावचे बदल मेंटली प्रिपेर जाली आनी हांव हट करून हांव करता म्हणलें छलान हांव लग्न जालें 15 दिवसान मैसूरू युनिवर्सिटी रेग्युलर कोर्साक वचूंक हांव केलें ताजे नंतर चेडूं जाले नंतर M.A PhD ओट्टू करून घेतला. म्हळ्यार एक मनशान सपोर्ट केला रे खंय वर्कम गेले आमी लग्ना नंतर उदाहरण बरें म्हगेले घोवान म्हाका मस्त सपोर्ट दिलो सतत जावन हांवें करच्याक गो प्रकाश भंडारकर म्हूण बळकूरच्या तांणी म्हाका मस्त सपोर्ट दिला तशें हांव घेवन म्हगेलें बरोबर तें म्हगे एज्युकेशना जावो तुमी आतां खंयच्या विशयान तूं म्हाका नाका म्हणले शब्द तांगे तोंडाच्यान केन्ना येना म्हाका एक तें स्वातंत्र्य दिल्या तशें बरोवचें वाचचें की पुस्तक बरोवो हें जावो हांव रिस्क घेवन काम करसन मात्र तांकां भंय दिसता एक वेळें पळय रिस्की हे म्हणून तो उरताचें हांव जावो पळोवया म्हणून घरांत उरता. वाव तर आतां पळय तुमगेले हॉबीज एक तावळी थोडे शॉर्टान सांगेल तुमी आतां बेगीन डिटेल सांगता डिटेल म्हणल्यार कसं ना म्हाका सांगलें न्ही म्हाका पेंटींग करचें ओट्टू हॉबी ती म्हगेलें घरभर पेंटिंग्स घालचे पुरती तें म्हळ्यार हे शिकून जालें न्ही तें म्हाका सान दवरनू पेंटिंग ड्रॉइंग रंगोल्यान पुरो मस्त इंट्रस्ट सान दवरनू त्या बद्दल म्हाका आतां बेगीन म्हळ्यार आतां हल्ली एक 6-7 वर्सां कितक्या बेगीन दूर सरलें आनी हे प्रिंसिपल पोस्ट घेनापुडे म्हाका मस्त हे जालें कॉलेजा बद्दल जबाबदारी येनापुडे कॉलेजान तूं बेगीन अभिवृद्धी करचे बद्दल हांव मस्त लक्ष दिलें तशें जावन घरचें हें पेंटींग एक आनीक म्हाका बेगीन खेद जावचें म्हळ्यार म्हाका रायटिंगा बद्दल म्हाका मस्त तितलो ऑफर येताची पेपरांनीक तूं अंकणां बरोवन दी वारा एक आर्टिकल तशें एक अंकण दी म्हणटाची आनी कोंकणी चुटुकू म्हाका तें बी बेजार जातात आनी म्हाका एक कोंकणी एक चुटुकू स्टार्ट करे आमगे पेपरां म्हणून आमगेले कृष्णमुर्ती हेब्बार म्हणून नागरिक पत्रिके उत्तर कन्नड जिल्ल्याचे तांतूं 5-6 वर्स दवरून स्टार्ट केलें हांव अड्डा म्हूण घेवन तांतूं बरयत आयली कसकी टायम एडजस्ट करून रात्री उट्टू बरयलें हांवें बरोवन इतले वर्श पसून हांवें 5-6 वर्स दवरून तें चलोवन आयिल्लें तें मस्त लोक आवडटा आशिल्ले मस्त लोक कन्नडा लोक बी फोन करता आशिल्ले बेंगळूरच्यान बी म्हाका फोन येता आशिल्ले ते एक चुकोवनाका म्हणून हांव चलोवंक घेतलें रायलें आतां सद्या म्हाका तें एक बसून चुटुकू भरचें बी म्हाका टायम नाशी गेलो प्रिंसिपल जायना फुडें बी हांव बरयत रायलें आतां सद्या म्हाका बेगीन तें म्हाका पळय म्हूण दिसता उरो आतां हाजे नंतर आनी केन्ना वेळ मेळ्ळ्यार तुमगेले ते बरोवचे तुमी तशीच खंडीत आतां तुमी तावळी सांगले की कोंकणी कार्यक्रम आकाशवाणी कारवार आकाशवाणी धारवाड दिल्या ताचे बद्दल कसं सांगता आमगेली मातृभाषा कोंकणीचे तुम्ही कसं केल्या साधारण म्हाका कोंकणी भाशे बद्दल म्हाका पयलीं दवरनो तांतूं सान दवरनो आमी ते सादारण गिब्ब गर्ल्स हायस्कूल हांव शिकिल्ली तेन्ना बी आमी म्हाका सुनंदा कामत बाई तिणें म्हाका लग्न नाका म्हणलें एक नाटक करेशिल्लें तिणें गॅदरिंगान थंयच्यान सादारण मागीर कोंकणी प्रहसन नाटक ओट्टू सुरू जालें म्हण येता तेन्ना म्हाका तांत इंट्रस्ट आयलें कडेन कॉलेजांत बी एक ट्रूप करून घेवन आमी कॉलेजांत नाटक करचें सुरू केलें आनी म्हाका बरोच बेगीन टॅलंट आसा देखून हांव प्रहसनां बरोवचें सुरू केलीं
ती प्रसन बी मस्त लोकांक आवडली. गोवान नाशिल्ले बेजारू नागो बाळा अमेरिका म्हणून तुझे आम्ही संमेलनांत कोंकणी संमेलना केल्ले तुमी पळोवंक शकता. ते बी मस्त लोकांक आवडले. जाल्यार चेडूवाले एक ग्रुप करून तांकां हांव सान्न सान्न चेडूवाले प्रसन हांवें बरोवन तांकां रसूचें सुरू केलें. आनी आमगेले महासती मित्र मंडळी म्हणून ते एक आमगेले टूप आशिल्ले. तांतो आमी सादारण एक 32-33 वर्स धरून आमी पयर पसून बी ते एक चलन आयले. बाबुटी नायक हे चड जावन आमी केलें पुरा नाटकां. वसाडी बाबूट नायक मामालें एक नाटक मस्त केलें. तांतू आमकां मस्त गौरव मेळ्ळो. आनीक आमगेले श्री 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 विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यान 3 तास बसून आमगेले एक नाटक हांगा होन्नावरांतू पळोवन मस्त खुशी जावन आमकां परतगाळी बी आपोवन करेशिल्लें. म्हाका केन्ना उडदास येता खंयचें तें अशें कशें जाल्लें म्हणलें एक वसाड बाबुटी नायकाल भारी चंद नाटक पूर्ण हास्यमय 3 तासां नाटक कशें जाल्लें म्हणून ते चेडूवाली मेंटेलिटी चेडू कशी हे करताची म्हणले बदल भारी चंद आशिल्लें ते आमकां स्वाम्याल गौरव मस्त मेळटा का. आनीक स्वाम्यान कडेन कारवार परतगाळी हांगा ते ओट्टू केलें आमी तें नाटक. सद्या पसून केलें जाल्यार आतां त्या ट्रुपांतून एक बापयलो मावालो पार्ट घेतालो ना आतां दिवंगत जालो. आनी ते बेगीन आमगेले हे जालें आतां. आनी मुख्य जावं कशें जालें म्हळ्यार ओटलो एक जबाबदारी येवन बेगीन टायम मेळचो मस्त कमी जावंक गेलो. आमकां तांतू टायम घालचें जातना आतां वेळ मेळना आतां म्हणल्यार आमी आतां हांव तांतूंतल्यान बेगीन दूर येवचें पडलें. ऑफर आयल्यार बी दूर येवचें पडलें. घरांतू चेडूवाचेर बरे संस्कार आमी करता तशीच घरा व्यतिरिक्त तांणी चेडूव शाळेंतू कॉलेज जावन उरताची तेन्ना थंय बरें वातावरण उरता म्हणून तूं प्राचार्य म्हणून हे विशयार कसले विशेष प्रयत्न करतास की कितें? नाही चेडूवाल्यान तूं बरे गुण येवका म्हणलं बदल आमी सतत जावन ते प्रति आवय बापयाला इश्ट उरता ते आमी करते रायले उरताची. मत दिता आनी वाट सोड गेल्यार बी आमी तांडून हाडची पडटा ते हाडली उरता हाडताची. आनी प्रमुख जावन आमी आमगेले BEd कॉलेज देखून आनी आमगे चेडूव मुखार शिक्षण क्षेत्रांत वचून शिक्षक जाताचे टिचर्स जाता देखून तांकां ते चेडूवांक कशें वाडोवका चेडूवाल्यान तूं तसले एक स्ट्रेंथ कशें वाडोवका ओट्टू सर्व गुण तांकां सिलेबसांत बी उरता. ते लेसाड लिजनींग स्पीकिंग रिडींग रायटींग स्किल धोर घेवन ते कशें वाडोवका चेडवान धोर ते पुरा गुण ते मौल्याधारीत शिक्षण एक कशी तांकां चेडवान दिवका म्हणले बदल आमगे सिलेबस बी तशी उरता. आमी ते सतत जावन प्रति दिवस सांगचे पडटा. तशात हांव सांगचें म्हणल्यार तांगे मुखार आमगेले शिक्षक वृंद एक आदर्श जावन आसा आजी. आमगेले एक शिक्षक वृंदांत आमी 10 लोक आसाची आनी पुरा लोक आमी मॉडेल जावन आशिल्ले देखून आमगे कॉलेज कर्नाटकांत एक बरें नांव घेतिल्लें कॉलेज आसा आमगे कमला बाळिका शिक्षण महाविद्यालय आजी मस्त एक बरें नांव घेतिल्लें आसा. ते आमी 1972 स्टार्ट जाल्ले 50 वर्स जाले आतां. 50 वर्स दोन एको नमुन्यान एक स्टेटस राखून आयले आमगे कॉलेज. ताजे बदल म्हाका मस्त एक प्राऊड फील जाता. कसलें म्हळ्यार आज आमकां तुमकां आश्चर्य जातालें आमगे मॅनेजमेंट सिटा वरें आमकां गुलबर्गा रायचूर कोप्पळा अशी धारवाड हांगच्यान सीट्स येवच्या सुरू जालीची. कसलें की म्हळ्यार आमी हे कॉलेजात शिकका म्हणलें तांणी अभिप्राय दिता मस्त खुशी जाता. तशें हांव आमी ते चेडूवांत ते बरे गुण आमी शिकोवचे आमगेले धंदो जाला म्हळ्यार आमगे तशें उद्योग न्ही शिकोवका आमी तशी उरका. ते एक मस्त महत्व विशय म्हळ्यार आमी तशी उरका पयलें म्हण. आत्तावरच तुगेले प्रवासांतू तूं मस्त इतलें अचिवमेंट केल्लें आसा तांतूंत एक थोडे फोटोज आमी हांगा दाखयताचे त्या फोटोचेच तूं संदर्भ सांग कसले खंय कितें म्हणून ते फोटो एक येतले त्या प्रकार सांग. हे आमकां MGNCRE म्हणलें आतां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे MGNCRE म्हळ्यार महात्मा गांधी नॅशनल कावन्सील फॉर रुरल एज्युकेशन हाजेन आमकां हैदराबादांत नॅशनल कॉन्फरन्स आशिल्लें तांत आमगेले प्रोजेक्टाचे प्रेजेंटेशन आशिल्लें ते आमी दिना फुडें आमकां ते गौरव दिलो. उत्तर कन्नड आनी हांगा जिल्ल्याच्यान दक्षिण कन्नड उत्तर कन्नड चड जावन हांव गेल्ली थंय आनी ते गौरव दिल्लो संदर्भ हो.
हे आमकां हांगा कारवार जिल्हा आरोग्य संस्थेन आमगेल्या कॉलेजाक उत्तम प्रशस्ती उत्तम कॉलेज म्हणून प्रशस्ती दिली. कसला म्हळ्यार इडी वर्ष आम्ही हेल्थ अवेअरनेस प्रोग्राम केले. आरोग्यದ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ म्हणून सर्व एक हायस्कुलान तू कॉलेजान तोट्टू आमगेल्या कॉलेजा वतीन प्रोग्राम केले. तेन्ना आमगेलें बेस्ट कॉलेज म्हणून तांणी सिलेक्ट करून 3 कॉलेजां तांणी अवॉर्ड दिले. अरे वा. मुखार येयलो हे आमगेले थंय कॉन्फरन्स आमगे प्रेजेंटेशना फोटो हैदराबादान तू उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे प्रोजेक्टा बद्दल ते हे उत्तर कन्नड डिस्ट्रिक्ट टीचर्स हेल्पलायन म्हणून हांगा एक सिरसींत एक टीचर्सांक हेल्प करचे बद्दल एक संस्था आसा. तांणी एकदम आमगेले 2020 मार्च 24 लॉकडावन जालें. कोरोना कोविड-19 लॉकडावन जालें. लॉकडावन जालें की आमकां एकदम कंगाल जालें. हांव म्हळें कॉलेजा चेडूं आतां घर गेलें न्ही, कॉलेज चलतेर आशिल्लें तेन्ना घर गेली. हांकां टच चुकता जाल्यार कितले दिवस हे लॉकडावन म्हाका कळना म्हण सांगून हांव हे उत्तर कन्नड जिल्हा टीचर्स हेल्पलायना कॉन्टॅक्ट केले. त्यात नंतर तांणी तुमी एक ऑनलायन प्रोग्राम आमगे चेडवांक करा म्हणून तांकां ती आयडिया येयली. तांणी इडी कर्नाटकाचे स्टेट लेवल एक प्रोग्राम करून सोडलो. ते 2 म्हयने पर्यंत केले तांणी. तांत आसा डेट 2 म्हयने पर्यंत करून घेवन तांतू म्हाका तांणी रिसोर्स पर्सन म्हळ्यार मैसूरचे आशिल्ले, बेंगळूरचे ओट्टू रिसोर्स पर्सन बरे लोकांक घेतले. तांणी बरे प्रोग्राम केले. अवेरनेस नैतिक शिक्षणा बद्दल, योगा आनीक आमगेले भाशा कौशल्यಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ हाजे बद्दल LSR डेव्हलपमेंट ऑफ लँग्वेज स्किल्स केले, कम्युनिकेशन हाजे बरे प्रोग्राम केले टिचर्साक आशिल्ले. तांतू हांवें सुमार एक स्पीच दिले. प्रोग्राम म्हाका दिले तांणी. एक भगवद्गीते वयर दिले, भगवद्गीते आशिल्ले मौल्या बद्दल दिले, LSRW ताजे बद्दल हे पुरा दिले. ताजे नंतर तांणी ते एक म्हाका बेस्ट रिसोर्स पर्सन म्हणून सन्मान केलो. तांचे एक सर्टिफिकेट तांणी तशें करून घालें आमगेले पोटगीट घालून. समज जालें. हे भाषाशास्त्र आनी भाशा बोधनाशास्त्र आनी विशयांतर्गतವಾಗಿ भाशे म्हणून आमकां 2 years B.Ed कोर्स स्टार्ट जालो की हो एक नवीन सब्जेक्ट म्हळ्यार हे B.Ed इतिहासान तू नवीन सब्जेक्ट आयलो. स्टेट लेवल ते आमी कसले करचे ना. सर्व लोक कंगाल जावन गेले. लेक्चर्सांनी आमकां खंय सब्जेक्टू ना म्हण नेटान आम सब्जेक्ट ना, पुस्तक ना, काही ना, शिकोवका न्ही. ते शिकोवका म्हण सांगून आमकां उपाय ना. चंद करून काम करका म्हळ्यार हांव बरोवका म्हण हांव ताजेर एक नोट्स प्रिपेर केले आनी ते चेडवां झेरॉक्स दित आशिल्ले. हांव हे वाचूंक घे म्हण नवीन सब्जेक्ट म्हणून. तेन्ना आमगे स्टाफान म्हाका संवचा लागले, तूं अशें बरोवन चेडवां आतां दिता, तूं एक पुस्तक कसलें बरोवचें ना, हे हाजेर पुस्तक ना न्ही म्हण हांव गदक पब्लिकेशनाक हे केलें. कडेरी विस्मय प्रकाशनान हाका आशिल्ले मस्त मान्यता मेळ्ळी पळोवन हे पुस्तकाक पोरू 2022 तू ताणें हे रिवायज्ड बूक आपूण करता आपणें दी म्हण मस्त लागलो तो. ताजे नंतर हांवें रिवायज करता आसतना थोडे चड पोर्शन घालका हाका म्हणून भाशाशास्त्रा संबंद आशिल्ले TET आनी CTET हाजे बद्दल हे परिक्षे संबंद आशिल्ले 100 पेज तांतू एड केले, 2 चॅप्टर एड केले करून ते 2022 तू आनी रिवायज जावन आयले हे पुस्तक. तशें हे पुस्तक एक ताजे नंतर एक सांजान 2 पुस्तक आयल्यार बी ती मान्यता मेळनाशी. हेचे आतां पुस्तक हे विशयान तू मस्त मान्यता घेवन आसा. हे उट्टू तुगेले फोटो हे पुस्तक हे संस्कृत विशेष भाषा बोधनाशास्त्र संस्कृत विशया लोकांक एक आमकां B.Edan तू पुस्तकां नाशिल्ले. पुस्तकां ना म्हळ्यार ते कन्नडान पुस्तकां ना म्हणटा. तशें जावन मस्त ताजे बद्दल म्हाका एक माते आशिल्लें. एक पुस्तक जावका म्हूण सांगून आमगेले संस्कृत चेडवां पुस्तक जावका कर्नाटकान तू म्हण. ते कडेर संस्कृत चेडूं मस्त बेजारचें लागता आशिल्ली. आमकां ना तुमगेले नोट्साचे म्हणून. कडेर कशें जालें आतां संस्कृताक आमगेले गव्हर्मेंटान मान्यता दिले. संस्कृत विद्वत लोकांक बी B.Ed करचे अवकाश दिलो, जनरल B.Ed करचे अवकाश दिलो. चेडूं चड जाता गेली. बिजापूर धारवाड हांगा थंय कॉलेजा घेतले संस्कृत मेथड मास्टर ना. B.Edan संस्कृत मेथड शिकयतले नाची. तेन्ना थंयच्यान अट्टू म्हाका नोट्स दी म्हूण फोन येवचे सुरू जाले. लेसन प्लॅन दी धाडा म्हळें. कितलो म्हूण धाडचे हांवें म्हणगे नाका पुस्तकां बरोवन सोडा म्हण. हे पुस्तकां पोरू हे बी हे ते एक पंता पोरू आयली. आनीक हे पुस्तक बी 2022 पोरू हे कर्नाटका हिस्ट्रीन तुची
प्रथम संस्कृत भाषा बोधनाशास्त्र जावन प्रकट जालें. हे कोंकणी संपदा पुस्तक कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकॅडमीन 2014 हाडलें. तेन्ना डॉक्टर देवदास पैमाम आमगे रजिस्ट्रार आशिल्लो. तांणी म्हाका तांकां म्हळें मैसूर हे कोंकणी संपदा म्हळ्यार हे शिक्षक तरबेती हे ते संपन्मूल पुस्तक आहे. शिक्षक कोंकणी शिक्षक लोकांक तरबेती पुस्तक आहे, मार्गदर्शी पुस्तक. तांणी हे हाडचे बद्दल मैसूरा वचून कॉन्टॅक्ट केलें. तर कोणके म्हाका कॉन्टॅक्ट करचें सांगलें. तेन्ना तांणी म्हाका कॉन्टॅक्ट करून आमगेले कॉलेजांत हाजे बद्दल आमी कार्यागार केले. 3 दिवस कार्यागार करून हांतू तांकां एक जावक आशिल्लें ಒಟ್ಟು विशया बद्दल शिक्षक लोकांक कोंकणी भास शिकोवचे बद्दल कशें शिकोवक म्हणलें एक मार्गदर्शी एक लेखन आसा हांतू हांवें एक 2-3 लेखन बरयल्या. अरुणुबाईकर मामान बरयल्या. अशें आमी एक 8 लोक आमगेले रिसोर्स पर्सन जावन काम करून हे पुस्तक 2014 कोंकणी संपद म्हणून शिक्षक लोकां खातीर हाडली आमी. हे कसलें? हे बी आमगेले MGNCR तांणी कॉलेजांत आमगे कॉलेजा बद्दल दिल्ले सर्टिफिकेट. हे 2-3 वर्ष दवरून आमी केंद्र सरकारान आमी कॉलेजाक हांव प्रिंसिपल जाले नंतर हे सर्टिफिकेट घेतलेर आसा. आतां हे तुगेले पुराय अनेक भारत सरकारान म्हाका दिल्ले सर्टिफिकेट. हे तुगेले पुराय अचिवमेंट पळयल्यार कोंकणी बद्दल केलेले हा तुगे बद्दल आयकल्या हांव बी कुमटाची. तुगेले आयकलां पण हे पुराय केलेले म्हाका गोत नाशिल्लें. आज हे हांगा विश्व कोंकणी केंद्राचे एक कार्यक्रमा निमित्तान म्हाका तुगेले माहिती मेळ्ळी, आमगे प्रेक्षकांक बी मेळ्ळी. धन्यवाद. हे तशीच हे विश्व कोंकणी केंद्र हांणी तुका हे जबाबदारी दिली. तूं फस्ट ऑफ ऑल कशी मेगेल तूं कुडगा सैल गोतना ಒಟ್ಟಾರೆ म्हळ्यार आमगे इतलें आमी काम करता उरताची. हे एक अवकाश दिल्ल्याक तुमकां बी मनपूर्वक धन्यवाद. आनी विश्व कोंकणी केंद्राक आमगेलो नमन दिता. सर्व प्रेक्षकांक धन्यवाद.